सत्तरीतय हुंवाराचो कांय प्रमाणात फटको बसला. पावसान झाडां पेडां पडल्यात. सत्तरीत खुबशा सुवातांनी वीज नाशिल्ली. मात विजेचो प्रश्न जाग्यार घालपाचो यत्न जालो. आरडेक्स गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार. डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची तुम्ही मीटिंग घेतली, तातूंत कोणाक तुम्ही आपले आणि कितें ऑलरेडी डिस्कशन झालें तातूंत ताच्या बद्दल सांगात. आज हांवें सकाळी 9:30 एक मिटींग आपयल्ली. ज्या मिटिंगेक सगळे सरपंच आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स असले. सो डिझास्टर मॅनेजमेंटान प्री मॉन्सून ची तयारी चडशी जावन चड पावस पडल्या कारणान एक रिव्ह्यू मिटींग हांवें घेतलेली. त्या रिव्ह्यू मिटींगेक अशें आढळून आयलां की प्रत्येक कावन्सिलरान आपलें सांगलें की चडशे कांय मेजर इश्यूज सत्तरी तालुक्यान आतां पर्यंत ना. तशें प्रत्येक विलेज वायज, विलेज पंचायत वायज तांचे कडल्यान हांवें जाणून घेतलें की कितें प्रॉब्लम आसा. सत्तरी तालुक्यान लँडस्लायड फक्त चोर्ला घाटार जाल्लेली आसा आनी तो बेसिकली क्लियर जाल्लो आसा. सत्तरी घाटाचेर जो चोर्ला घाटाचेर तो क्लियर जाल्लो आसा. सो एज फार एज लँडस्लायड्स आनी वॉटर लॉगिंग जाल्लें आसा. फक्त होंडा तालुक्यान होंडा एरियेन मातसो सेंटराचेर ते मातसो वॉटर लॉगिंग प्रॉब्लम आसा. तो हांव पर्सनली इन्स्पेक्शन करून इंजिनियरा कडेन हांव तो रिपोर्ट मागिल्लो आसा आनी ऑलरेडी दे हॅव ऑल्सो प्रोसेस द थिंग्स टू द गव्हर्मेंट. सर, ज्या टायमार तुम्ही आता ही मिटींग आपली तातूंत तुम्ही लायट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक केल्ले कन्सिडर केल्ले. सगळे ऑफिसर्स आयिल्ले. वॉटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट सगळे ऑफिशियल्स येयल्ले. सो लायट डिपार्टमेंटाचे सर ऑफिसरांनी कितें बी तुमकां आपले क्वेरीज बी सांगल्यो, कितें तेंचो प्रॉब्लेम्स बी आसा काय म्हणून असो हे. प्रॉब्लम एसच जाला कितें की झाडां पडले म्हणटकीर ऑटोमॅटीक लायटींग अफेक्ट जाता अँड दे इमिडिएटली रिस्टोर इट. थोडो टायम वयता बट रिस्टोर जाता लायट. ओके. आणि जी आता सर थोड्या आता पंचायत वाठारांनी गटर्स बी आता तेंच्यांनी प्री मॉन्सून वर्कच करूंक ना. सो तांचेर सर तुम्ही हे सांगून कितें एक्शन बी घेतले काय? प्री मॉन्सून वर्क डिपेंडंट आसा. प्री मॉन्सून वर्क ऑलरेडी तेंच्यांनी कामां केल्ली आसा. थोड्या प्रमाणात कितें जाल्लें आसा की थोडे कडेन जावना आसतले मे बी बिकॉज ऑफ सम रिजन्स. सो तेज्या खातीर मोठो इश्यू जाल्लो ना आतां पर्यंत. बट नेक्स्ट थिंग आय विल कन्सिडर की एवरीथिंग वील बी गेट क्लियर.